जवळजवळ 32 लाख सुमार खर्च करून हो स्वच्छ भारत मिशन हाच्या अंडर जो आमचो टॉयलेट तुमकां दिसता पळय आज सुलभ शौचालय हेजें आज आतांच उद्घाटन जालें आसा। हांव आमचे गोंय राज्याचे आदले शेतकी मंत्री तशेंच माजी मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक सर हांकां धन्यवाद दिता। तशेंच आमचे अर्बन मिनिस्टर बाब निशीत राणे तशेंच आमचो मुख्यमंत्री कित्याक सगळे डेव्हलपमेंटाक तांचो भरपूर आमकां हातभार लागता आनी हे 32 लाख खर्चून हे जे पळय आज जो SPMA मार्फत आमी जो हांगासर सुलभ टॉयलेट बांदला हो सगळ्या लोकांक ह्या फोंड्यात म्युन्सिपालिटी एरियेनी सबंद ह्या फोंड्यात तालुक्या लोकांक हेजो फायदो जातलो आनी अश्योच बाकीच्यो ज्यो कितें कितें जे आमी म्युन्सिपालिटी मार्फत स्किमी ज्यो आमी राबयतात तशेंच प्रकल्प जो आमचो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो आसा तो बीन तेजे बरें फास्ट काम चल्लेलें आसा आनी तो बीन आमी बाय मे जून म्हणल्यार तरी सारकें तें कंप्लीट जातलें सांगले ते प्रमाणे। तशेंच आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग तिवूय बीन एक 2 म्हयने भितर आमच्या ताब्यांत मेळटली आनी बाकीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमी हांगा म्हणटा पालिका बाजार हेजे बीन रोखडेच फाउंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा कळ्ळें न्ही। अशे विविध प्रकल्प फुड्यान येतात आनी हे खातीर मुख्यमंत्री अर्बन मिनिस्टर आनी आमचे फोंडेचे आमदार तशेंच शेतकी मंत्री श्री रवी नाईक सरांचे आमकां भरपूर हातभार लागता ह्या कामांत आनी असोच आमचो फुडें डेव्हलपमेंट हो चालू उरतो। अभी अपर कदम्बा बस स्टैंड हमने बनाया है तो नॉमिनल चार्जेस रखा है। इसमें क्या है, पहले हम लोग विम पाउडर देते थे, अभी लिक्विड सोप डिस्पेंसर दिया जाएगा, टिश्यू पेपर दिया जाएगा और लेडीज को सेफ्टी वेट फैसिलिटी पैड दिया जाएगा। ये सब सारी सुविधाएं रहेंगी। सफाई का हमारा रहेगा जब तो शौचालय दिन भर जो है हमारा अटेंडेंट भी आ रहेगा। इनोग्रेशन कब हो जाएगा? वो तो रेडी हुआ है ना? वो तो हो गया था, तो चल रहा है। आप लोग सारे लोग थे पूरी कदम्बा बस स्टैंड में, आप लोग थे सब लोग और वहाँ मेडिकल मार्केट चालू है। सीओ थँक्यू। तो टॉयलेट हो स्टार्ट जाला, खूप टायम आशिल्लो, लोकांचे डिमांडय आशिल्ले बेगीन स्टार्ट करचो म्हणून, बट सिवरेज कनेक्शना लागून डिले जाल्लो। सो आतां टॉयलेट स्टार्ट जाला आनी आतां आमचे 3 पब्लीक टॉयलेट आसा फोंड्यान। रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला, बट जर ओपन डेफिकेशन दिसता जाल्यार लोकांनी रिपोर्ट करपाक जाय। ते स्वच्छ भारत मिशन आमचे तेन्नाच अकॉम्प्लीश जातले जेन्ना आमी एट पर्सनल लेवल तितून इंट्रस्ट घेतात। म्युन्सिपालिटी टॉयलेट बांदतली, मेंटेनय करतले, बट लोकांचोय तसो तितून हें आसपा जाय की केअर घेवपा जाय पब्लीक जे आमचे प्रिमायसीस आसात। सो एक रिक्वेस्ट तशी आसा आनी दुसरें म्हणजे सिवरेज कनेक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा। सो बट खूब वायट इतलें की फक्त 20 कनेक्शनां पावल्यात फोंड्या भितर। आतां 3 म्हयने जाले आमी रिक्वेस्ट करीत आसा, आमचे कावन्सील आनी कावन्सिलरय सगळे घराघरांनी मेसेज पावयतात की सिवरेज कनेक्शन घेवपाचें। एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी सिवरेज कनेक्शन बेगींतले बेगीन घेवपाचें।